Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 वरदान जेसु, उपलाभ जेसु, महिमा जेसु, स्तुति जेसु, वंदन जेसु. Hallelujah. 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 बाबा बहिणीनो 2020 वर्ष थोड्याच घडयांनी संपता. 2021 वर्साक पाय दवरूंक आमी तयार जाल्या. फाटल्या एक वर्साचेर दिश्ट घालता आसतना आमच्या हर एकल्याच्या मतीक येता तो आकांत, ती भिरांत, ते टेन्शन, ती कंत, ती बेजाराई, ती निराशा, ती सलवणी, ते कष्ट फाटल्या वर्सांत आमी भोगुल्ले, या वर्सांत आमी भोगुल्ले. मारेकार कोविड-19 म्हणले पिडा मनशा कुळाचेर देवून आयली. एका भयोत्पादक बरी आनी लाखो लोकांक ग्रासिलें. कितलीशीं जाणां आमची भाव भयणी आज जिवंत नात ह्या वर्सांत, कित्याक ह्या मारेकार पिडेन तांकां ग्रासिलें. हर एक दीस हांव आनी तुमी बाबा भयणीनो टीव्हीचेर माध्यमाचेर पळोवन आसल्या. कितलीशीं मोडी मातयेक पावची उलपावची. हें कराळ दृश्य आज स्मृती काडटा आसतना कितलें क्रूर जावन आशिल्लें हें वर्स म्हणलें आमच्या मतीक येता. कितले भियान आमी दीस काडिल्ले त्या लॉकडावना वेळार. कितल्या जाणांनी मानसीक टेन्शन आमी भोगुल्लें. कितले वत्तड आमच्या हर एकल्याच्या वैयक्तीक जिवनाचेर आसले, कुटुंबाचेर आसले. तरी बाबा भयणीनो आमी 2020 वर्स पाशार जावन ताच्या अंत घडयेक आयल्या. कितें आमी फाटीं पळयता? देव आमचे सोबे आसलो. देव आमचे सोबे आसलो. ह्या मारेकार पिडेन मनशाक ग्रासूंच्या ह्या वेळार बाबा भयणी देवान म्हाका आनी तुमकां राखलें. आमच्या कुटुंबाक देवान सांबाळलें. बाबा भयणीनो एक वर्त संतोश सगळ्यांनी कोरोना वरवीं लोक मरता आसतना आमच्या पिरगजेक देवान विशेष रितीन राखलें. कोणूच एकलो तरी ह्या पिडेक ग्रासूंक देवान सोडूंक ना. देवाक अर्घां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बाबा भयणीनो ही पिडा आमी थोड्यांनी फूड केल्ली तरी देवान आमकां बचाव केलें. आनी आज ही घडी देवाक आमी अर्घां दिवची. 2020 वर्सां आदी संवसाराक आयिल्लो जेजू आज उंड्या रुपार ह्या घडये आमचे मदें हांगासर येतेच आसा. उंड्या रुपाचें रूप घेवन तो आमचे मदें आज हाजीर जाता ह्या थोड्या वेळाक. आनी हो 1 घंटो सोम्या संगी आसतल्या बाबा भयणीनो. फाटलें 1 वर्स त्या सोम्या मुखार हाडया. त्या सोम्यान केल्ली विचित्रां आमी उडास करया. कश्ट आमचेर आयिल्ले तरी ह्या कश्टांक आमी भियेनासतना रावूंक, ह्या कश्टां विरोध झुजोंक सोम्यान आमकां बळ दिल्लें. ह्या सक्कड ताच्या उपकारा पासत अर्घां दिवया आनी देवाची महिमा, देवाची विचित्र कृत्यां आमी सक्कड नियाळया. आनी उंड्या रुपार जेजूको आमचे मदें आमी स्वागत करूंक तयार जावया. आनी जेजू थोड्याच वेळान आमचे मदें येतलो. आमचे जिवीत ताका समर्प्या. हो 1 घंटो बाबा भयणी आमी सगळ्यांनी मागण्यार आसचे. मुखलें सगळें वर्स आमकां बरें जायचें.
मुखल्या वर्सा देवान आमचेर आशीर्वाद घालीचे मुखल्या वर्सा विघ्ना आनवरांतली सोम्यान आमकां राखचे मुखल्या वर्सांत आमी बावरतान तिरासनेन आसाचे मुखल्या वर्सांत आमच्या भुरग्या बाळांचें भविश्य बरें जायचे आमी हर एकल्यानी ह्या विघ्ना आनवरांतले आमी स्वस्थ रितीन आमकां देवान राखचे ह्या खातीर जेजूची काकूळट जेजूची महिमा जेजूची देखुमोग आमी मागया आनी ह्या आमचे जिवीत सोम्याक आमी समर्पया नमो जेसु क्रिस्ता नमो सर्वंदरा नमो जेसु क्रिस्ता नमो सर्वंदरा नमो नमो जेसु ख्रिस्ता पुण्यारूपाले कोणाच्या नमो नमो सर्वंदरा सक्रमेंतां तांकां राखच्या सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावलाय सर्गीचो देव तूं आमकां मेळोंक रावला देव बोंडली पोन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय लिपोन लिपोन तुवें हुंड्याचें रूप घेतलाय हुंड्या वायनार तूं आमचें खाण जाताय हुंड्या वायनार येवन तूं आमचें खाण जाता आमच्या मोगान बरोवन तुकाच समर्पिताय आमच्या मोगान बरोवन तुका समर्पिता नमो नमो जेसु ख्रिस्ता जेसु क्रिस्ता रूपाली पोनाच्या रूपांतली पोनाच्या नमो सर्वंदरा सर्वंदरा सक्रमेंतां तांकां राखच्या तांकां राखच्या सोम्या जेजू ह्या उंड्या रुपार तूं आज आमच्या संगता हजर आसाय सोम्या जेजू ह्या संवसारांत जिवची आमी संवसारी जिविताच्या वाऱ्या वादळांनी कश्टांनी कंदींनी बेजारायांनी निराशेनी पाशर जावन आसाव आनी सोम्या तूं देखताय सोम्या तुझे शिष्य दोनीचेर त्या गालिलेया दर्यांतल्यान पाशा जात आसतना वारें वादळां लारां त्या दोनीक मारत आसतना ती दोन बुडोवंक जाता आसतना तांणी कंदीन मारलेली बोब आनी आकांत सोम्या तुका आयकलें उदकाचेर सोलोनो तांचे सरशिंदो आयलोय सोम्या ह्या संवसारी जिवितांत आमी सोम्या दीस पडते संसार म्हणल्यार ह्या दर्यांत उपेवन येता जिवीत म्हणल्यार आमच्या ह्या दोनीक लारां मारन आसा सोम्या पिडा कंद बेजाराई निराशा सोलोणी आर्थीक संकश्ट घरांतले नासमाधान मतीच्यो विरारायो सोम्या एका वयर एक आमकां दुसून आसा
कंगाल जाता सोम्या तुडे पुढे आम्ही सोसूंक आमकां तांक कळना कुटुंबाचें वजन वावोवचें आमकां कश्ट जाता सोम्या ह्या वेळार जेसू आमी निराशेन दुखां गळयला जायतीं आमचे गुप्तीशी रडल्या जायत्यान आमचे कश्ट कोणा लागीं सांगल्यात जायते तुजे लागीं दिंबेर पडला सोम्या पूण आज जेजू आमचे जिवीत पाटी पळयत आसतना तुवें आमकां राखलाय तुवें आमकां सांबाळलाय आयच्या दिसाक आमकां तुवें हाडलाय सोम्या आमी जेजू उपकारी मनान तुजे मुखार आसा फाटलें 1 वर्स सोम्या तुवें आमकां सांबाळिल्ले खातीर तुवें आमकां राखून व्हेल्ले खातीर तुवें आमची पिडा गूण केल्ले खातीर तुवें आमचेर आयिल्लीं विघ्नां अनवरां निवारले खातीर सोम्या तुका हरकां दिवंक तुका हरसोंक तुका होगळाप दिवंक जेसू आमी हांगासर आसा काळजांत तावन जेजू तुका आराधन करता जिणेचें सुख तुका सांगूंक आयल्या जिणेचें सुख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तां बुजवून आशेन हांगा रावल्या तुजे तावन बुजवून आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये तुझे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाने पोनासच्या नमो नमो सर्वंदारा सकामेता तांकां रक्षा जेजू 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 येशुवे 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 हालेलुया 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 बुश्यां भाऊ भयणीनो बाबा भयणीनो एक घडी भर आमी फाटल्या 1 वर्सांत घडिल्ल्या थोड्या घडितांक फाटीं या गेल्या त्या मार्च म्हयन्यांत आमच्या सरकारान लॉकडावन घोशण केलें आनी ह्या वेळार कोविड पिडा भयंकर विस्तारली आस्पत्र्यो बरो नासल्यो
हजारांनी केसी आमच्या कर्नाटकांत ती आनी शंबरांनी म्हणले बरी केसी आमच्या दक्षिण कन्नडांत रिपोर्ट जावन आशिल्ल्यो. ह्या वेळार हांव उंच खुद्द एक तरान म्हजे भितर भिवन गेल्लो. सबारांनी ह्या वेळार आमी हर एक जागृताय घेतिल्ली. मास्क घालूंक सुरू केल्लें, जायते कसाय पिवंक सुरू केल्लें, बी कॉम्प्लेक्स कुळयो काडूंक सुरू केल्ल्यो, इम्युनिटी सोडूंक प्रयत्न केल्लें. एक घडी भर चिंत्या कितल्या जाणांनी आमचे भितर चिंतूंक ना म्हाका एक पिडा येता कोण ना, हांवें कांय तशेंच मरता कोण ना. म्हाकाय तें भंय आसलें. थोड्यांनी म्हाका सांगलें फादर जागृत करा, तुमकां रेस्पिरेटरी प्रॉब्लेम आसा, तुमी मस्त जागृत करीचे, मास्क घाला, भायर वचा नाकात. बाबा भयणीनो, आज ह्या वर्साच्या आखरेक आमी आयल्या. उंड्या रुपाराच्या जेसूच्या मुखार आसा. ह्या घडये म्हाका व्हरतो संतोश भोगता म्हज्या काळजांत, कित्याक ह्या सगळ्या वर्सांत भिरांकूळ पिडेंतलें जेजून म्हाका राखलां, तुमकां राखलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बाबा भयणीनो, आमच्या सोम्यान आमकां सांडून घालूंक ना. आमच्या सोम्यान आमकां हर एका विघ्नांतलें घडीन राखून येला. आमच्या कुटुंबांनी आसलो आकांत कितलो, कितलीं जाणां ह्या पिरगजेन कश्टार आसलीं, कितलीं जाणां आमच्या देशाचेन कश्टार आसलीं, कितलीं जाणां आमच्या कर्नाटकांत भारतांत कश्टार आसलीं. कितलो लोक थोडो ह्या लॉकडावना वेळार वाटेर पडून मेलो. असल्या परिस्थितींत आमचो देश आसलो, तरीके आज सोम्यान आमकां राखून व्हेला. ह्या खातीर त्या सोम्याक आमी उपकार भोवडया, ताका अर्गां दिवया. तुमची जाप अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेसो. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. तुज्या सारकें सो करून तुवें म्हाका रस्तलोय देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. हर एक दीस ह्या पवित्र येवकारिस्तांत आमकां तूं सांगत दिताय देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. 2020वें वर्स आमकां तुजें वर्तें देणें जावन दिलें देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. फाटल्या वर्सांत हर एक दीस तुज्या उतराद्वारे आमचे लागीं तूं उलयलोय देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. सगळें वर्स तुज्या पवित्र संस्काराद्वारे आमचो भावार्थ तुवें घट केलोय देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. मरेकार कोवीड पिडेंतलें फाटल्या वर्सा तुवें आमकां राखून व्हेलें देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. ह्या पिडे वेळार म्हाका मिसाक वचूंक जायनातलें जाल्यार ऑनलायन वा हेर रितीनी तुवें म्हाका आत्मीक ग्रास दिलोय देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. ह्या पिडेच्या संदर्भार काणा वरवें तत्वार आनी आर्थीक संकश्टांतलें तुवें म्हाका राखलें देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. बे आनी आकांत म्हजी ती बरोवन आसतना, निराशेन हांव बुडोवन आसतना तुवें म्हाका धैर्यान भरलें देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. म्हज्या कुटुंबाचे सांदे शेजारी आनी हेर भावा भयणी द्वारे ह्या कश्टांच्या वेळार म्हाका तुवें सांगतपण दिलें देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. ह्या मारेकार पिडे आनी लॉकडावना वेळी निरंतर आत्मीक आधार तुवें म्हाका दिलोय देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. ह्या कश्टांच्या वेळार आमकां एकामेका वांटून घेवचो स्पिरीट तुवें दिलोय देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. परगांवांत आसल्या आमच्या कुटुंबा खातीर वावूंड करतले आमच्या सर्व बाबा भयणींक तुवें राखून आनी सांबाळून व्हेलें देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. आमचें जिवीत सांबाळूंक गरजेची दैवीक जाणवाय तुवें आमकां दिली देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. तुज्या दैवीक कृपे देण्यानी आमकां सर्वांक तुवें भरलें देखून. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्यान जेजू. आमकां गरजेची भलायकी दिवन पिडेशिरे
वेळार आमकां तुवें राखून वेली देखून अर्गानी वगळाप तुका सुम्यान जेजू वस्तेक एक बरें घर न्हेसूंक जाय पुरतें वस्तूर आनी जाय पुरतें खावंक जेवंक म्हाका तुवें दिलें देखून अर्गानी वगळाप तुका सुम्यान जेजू एक बरें कुटुंबांत जिवीत आनी कुटुंबांत आमकां एकामेकाचें सांगातपण तुवें दिलें देखून अर्गानी वगळाप तुका सुम्यान जेजू पिरगजेंत आमची आत्मी घेवन जतन घेवचे म्हणयारे आनी आमचे खातीर मागची आनी सेवा करची धार्मिकां तुवें आमकां दिलीं देखून अर्गानी वगळाप तुका सुम्यान जेजू ह्या कोरोना पिडे वेळार भोव समर्पीत भलायके वावरडी आनी सरकारी वावरडी तुवें आमकां दिली देखून अर्गानी वगळाप तुका सुम्यान जेजू सर्व आमच्या योजनांक तुवें आदार दिलोय देखून अर्गानी वगळाप तुका सुम्यान जेजू कश्टां आकांता वेळार कुमोग करची उदार मनचे दानी तुवें आमकां फावो केले देखून अर्गानी वगळाप तुका सुम्यान जेजू बाबा भयणीनो हे गडीभर गितां रुपार आमी आमचो संतोषो सोम्यातय आमचे उपकारी म्हूण ताणें केल्लें सर बरेंपण आमी उडास करना आमी गावया हर एकली अर्गां दितलो सोम्या अर्गां दितलो एक गडीभर आमी उबे रावया अर्गंदितलो सोमयाक अर्गंदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गांदितलो सुम्याक अर्गांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गंदितलो सोमयाक अर्गंदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गांदितलो सुम्याक अर्गांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुका स्वागत करतलो काळजां तुका घेतलो तुमचो म्हजो राय म्हाका जाय म्हणटलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गांदितलो सुम्याक अर्गांदितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो तुझ्या हाताक धरून म्हजे मेट काडतलो तुझें नांव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुझ्या हातान धरून म्हजे मेट काढतलो तुझे नाव सदांच म्हज्या ओंठार घासतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो तुजो मोग करतलो तुझ्या बोळान चलतलो तुझो मोग करतलो तुझ्या बळान चलतलो जल्म बापा म्हणून तुका उलो मारतलो आब्बा बाबा म्हणून तुका उलो मारतलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडतलो हर एक म्हज्या गरजां तुझ्या पांयां पडटलो उपकार मेळटास तुका सांग अर्गां दितलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो हर एक म्हज्या गरजां तुज्या पांयां पडतलो हर एक म्हज्या गरजां तुझ्या पांयां पडटलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो उपकार मेळटास तुका हांव अर्गां दितलो हात कांतां पडटना जेजू म्हणून रडतलो हातांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो हात कांतां पडटना जेजू म्हणून रडतलो हातांत हांव पडटना जेजू म्हणून रडटलो पातकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो बाकी जिणी सांडून तुजो आदार मागतलो आनी अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो अर्गां दितलो सोमयाक अर्गां दितलो सगळी म्हजी जिणी तुका समर्पितलो
अर्घ दितलो सोम्याक अर्घ दितलो सगळे म्हजी जिणी तुका समर्पितलो Alleluia, 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 हालेलुया येशुवे स्तोत्र वंदन आराधना येशुवे हालेलुया 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 बुश्या भाऊ बहिणीनो इकडे बोल बुश्या बाबा बहिणीनो सोम्याक आमी अर्घां दिली हर एकल्यान तुम्ही थाळयो पेटल्यो सुंदरसान सोम्याक आमी वाकडलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देवाक आमी विशेष रितीन अर्घां दिवंक जाय बाबा भयणीनो गेले त्या जून म्हयन्यांत तावन सोम्यान हांगासर तावन विचित्रां गेल्यान बजाल फिरगजेत तावन गेले त्या जून म्हयन्यांत हांगासर पवित्र साक्रामेंताचें आराधन आरंभ जाल्लें बाबा भयणीनो आज हे पवित्र साक्रामेंताचें आराधन सगळो संवसार भर लोक हजारांनी पळयतात अर्ध भाग घेतात देवा कडेन मागतात आनी भावा भयणीनो सोम्यान हांगासर तावन ह्या आराधना मारिपात विचित्रां केल्यात ह्या बजाल फिरगेचे तावन अर्घां दिवया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बाबा भयणीनो हर एका आयतराचे टीव्ही मुखार लोक जायत तो राखून रावता ह्या आराधनाक देवान आमकां हें भाग पवो केलां सोम्यान आमच्या सांगता हजर जावचें आनी सोम्यान हांगासर तावन विचित्रां करचीं जायत्यांक हांगा तावन आत्मीक बोळ सोमी दिता बाबा भयणीनो असलें बरेंपण सोम्यान केलां देव निजाकी आमचे ती विचित्रां करता कितलो उपकार आमी बावडले रे पावना पूण एक घडीभर बाबा भयणीनो आमी नियाळ करया फाटल्या इतल्या दिसांनी सोमी आमचे खातीर इतली विचित्रां करतना तुवें आनी हांवें सोम्या खातीर कितें केलां तुवें आनी हांवें देवान म्हज्या जिवितान केल्ल्या विचित्रां खातीर कितें पाटी दिलां कितलो उपकार बावडला कितले होगलाप दिला सोम्याक कितलें ताचें नांव वाखणलां बेसांवां वयर बेसांवां सोम्यान आमचेर वतना म्हजे ती कितली अलक्ष आसली सोम्यान इतलो मोग म्हाका दितना त्या मोगाक कितें मोग फाटी दिला बाबा भयणी काळजान तावन आमी जाप दिवया काळजान तावन आमी जाप दिवया सोम्यान म्हजे खातीर इतलें केलां हांवें कितें खरें तें केलां गे या म्हजे ती आळसाय या म्हजे ती शेळेपणू या म्हजी ती संवसाराची ओडणी या म्हजी ती केवल संवसारी संगतीची आशा म्हजोसो अहंकार म्हजोसो गर्व म्हजें व्हडपण म्हजें मनशांत कितें म्हणटा हांव व्हडपणू आनी तूं साव बुडोवन गेलो गे बाबा भयणी देवा मुखार आमी कलते जावया आमचो देव आमकां सांडून घालिना कालत्यांक तो उबारता कालत्यांक व्हरतो करता मोरयेनी उतरां उसारल्लें उडास्त बऱ्या कालत्या मोरये मायेक आज देवाची माता तिचे परब आमी संभ्रमता तिच्या कलतेपणाक देवान उबारल्लें आमी एक घडी बरो सोम्या मुखार कलते जावया आनी आमचे सर्व सुखेंक आमच्या पातकांक आमच्या उणेपणा बोगसाने मागया आमची जाप सोम्या आमकां बोगशी सोम्या आमकां बक्षी जिविताचें देणें दिल्ल्या तुजे ती आमी अनउपकारी जाल्ल्याक सोम्या आमकां बक्षी तुवें दिल्ल्या देण्याचो आमी पावतो उपयोग करिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी फाटल्या वर्सांत तुवें दिल्लो मोलादीक वेळ आमी विबाडले खातीर सोम्या आमकां बक्षी आमच्या घरांनी मागणें
तेर्स देवाचें उतर वाचूंक पावो तो वेळ आमी दिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी कुटुंबांत आमी एकामेकाचो पावो तो मोग करिनातल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी घरांत मालगड्यांची प्रायवंतांची आमी अलक्षा केल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी संवसारी जिणेक लोबदोन तुज्या उपादेशांची अलक्षा आमी केल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी पदाक आदारन परत परत तुका आमी दुखयल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी कश्ट विघ्नां अनवर येत आसतना भावार्थान आमी दंडळिल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी म्हजो मोग तुवें इतलो केल्लोय तरी हेरांचो मोग हांवें तुजे बरी करिनातले खातीर सोम्या आमकां बक्षी लेखावरती संवसारी वस्तूंची हांवें आशा केल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी ह्या कोवीड पिडे वेळी हेरांच्या गरजांक हांवें पावनातले खातीर सोम्या आमकां बक्षी हेरांनी म्हाका दुखयल्या वेळार तांकां हांवें बक्षी नासतना तांचेर बारीकपण काण गेल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी जायते बोटी गरज नासतना हेरांक हांवें दुखयल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी हेरां विशांत हांवें वायट उलयल्ले खातीर आनी तांचें नांव पाड केल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी गर्व अहंकारान हांव चलिल्ल्या खातीर सोम्या आमकां बक्षी स्वार्थान बरोवन कुटुंबांतलें समाधान हांवें पाड केल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी हेरांतय दारूण आनी कठोर चल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी हेरांच्या बरेपणाचो हांवें फायदो उठयल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी वायट सवयांचो आनी वडण्याचो हांवें गुलाम जाल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी हेरांक ती पथकान पडोवंक हांव कारण जाल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी अप्रामाणीकपणान हांवें चलिल्ले खातीर सोम्या आमकां बक्षी ओय सोम्या म्हज्या जिवितांत हांव सुकोवन पडलां तुजे लागीं हांव येतां तुजे लागीं हांव येतां सोम्या हांव जाणा तूं बक्षण्याची जर तूं काकोळटीचो सागोरू तो मोगाचो दर्यो तुजे लागीं बक्षणे आसा तूं कोणाक बक्षिनातना रावना सोम्या हर एक म्हजें पातक हर एक म्हजी सूख हर एक म्हजें अपराध जेजू तुजे मुखार दवरता आनी तुज्या अमलीक रक्तान ते धुवन काड नितळ कर म्हाका म्हजे कुटाम आनी कितें हांवें केल्लें सर वायट सोम्या तूं नितळ कर आनी म्हाका शुद्ध कर सोम्या तुजे सरसी येता बळी बरुवे स्वामी बळी बरुवे ಬಳ್ಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳ್ಳಿ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಈ ಲೋಕವೊಂದು ಮಾಯಮಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಲೋಭಮಯ ಈ ಲೋಕವೊಂದು ಮಾಯಮಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಲೋಭಮಯ ನಿನ್ನಯ ಹರಸುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನಯ ಅರಸುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತ ರಕ್ಷಕನೇ ನನಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿದಾತನೇ ಪಾಪದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತ ರಕ್ಷಕನೇ ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿದಾತನೇ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಶಿಲುಬೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ
ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ एकगडी बोर उभे रावया देवाचें उतर आमी आतां आयकूंक वेता स्वामी आमचे लागीं उलयता जेजू आपलो संतोष व्यक्त करता ताज्या बापान ताचे ती केल्ली एक विचित्रां ताचे मोती घेत आसतना ताजे काळे संतोषान भरता बापाक अर्गां दिता बापाक तो उल्हासता आज जेजूच्या जाग्यार हांव खंडीत जावनी उल्हासता संतोष पावता कित्याक स्वाम्याचो उजवो हात म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या जिवितांत मेटा बळवंत रितीन काम करनासलो त्या स्वाम्याचें उतरां म्हजे तीन तोच संतोष सोडून दी सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शोभ वार्ता महिमा तुका येसुया तेच घडये जेजू पवित्र आत्म्यातय संतोषान बरोवन म्हणू लागलो बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुद्धवंतां तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ले खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें सगळें म्हज्या बापान म्हजें अधीन केलां पूत कोण म्हूण बापा शिवाय हेर कोणूच सुनेना बाप कोण म्हूण पुता शिवाय आनी कोणाक पूत बापा विशयान कळीत करूंक कशी व्हरता ताचे शिवाय हेर कोणूच सुनेना देवाचें उतर ये वखणी तुका क्रिस्ता एक घडी भर आमी बसया बाबा भयणीनो मनीस हांव आनी तुमी कितें जावन आसा आमी थोडी पोटी चिंता हांव तशें करतलो हांव अशें करतलो म्हज्या जिवितांत अशें करी जाय तशें आमी नुस्तें योजना घालता आमी व्हडलें चिंता पूण बाबा भयणीनो एक पिडा मनशाक येताना मनीस हांतुळणार उठोंक सकना कांय करूंक सकना मनशाचें बळ खंय आसा आमी चिंची व्हडली चिंतना खंय आसात बेश्टें मनीस म्हळ्यार धूळ आनी माती कितलें आमी वडपण चिंतल्यार कितले आमचे कडेन पयशे आसल्यार कितली आमचे कडेन बळ आसल्यार कितली बुदवंतकाय आमचे कडेन आसल्यार एक दीस आमी मातयेक सारें थंय आमकां जागो एकऱ्या गटल्यान सुवात आसले आमी हेचे तेका आली ल्हानशा सेमिस्त्र म्हणल्या जाग्याक खंय आसा आमचें बळ देवा विणे मनशान कितेंय करूंक जायना
म्हणजे आवय हांव ल्हान आसतना केदाळ्ळें एक पळयतलो. कांय इल्लें वारें, पावस, गडगडो जगलान येताना थोडी बडी असती गडीतां काडटाना मायन म्हणचें आसलें केदाळे, देवा शिवाय खोली हालना, देवा शिवाय खोली हालना. हें म्हाका अजूनय उडासा. सत बाबा भयणी, देवा विने खोली हालना. फाटल्या दिसांनी ही कोवीड पिड्या येता आसतना आमी तितले भियेल्ले आनीक आतां परत्यान आनीकी आकांत तेच आसा. आतां ब्रिटन तळी येयला म्हण आनी एक बेवूप जाला आमकां. इल्लें थंड जालें आमचें बेग उणें जाल्लें, आतां परत्यान आनी एका रितीन सोडूनच आसा. पूण एक सत बाबा भयणीनो, आज समी आमकां नियाळूंक करता, देवा विने आमचें जीवन कांयच न्हय. पूण आमी उडास दवरी जाय. मनीस देवा मुखार कांयच न्हय जाल्यार देवाक मात्र मनीस मोलादीक. देव मनशाक हर एकल्या मनशाक येवजण घालता. देव मनशा विशयान जायतें चिंता. देव मनशा खातीर जायतें करता. देव मनशा विशयान हर एक दीस आनी हर एक घडी चिंता. तें सत शिरकाच्या ग्रंथ असो बरयणार 16व्या अध्यायान सांगता, सर्वेस्परान आरंभाक आपल्यो कृत्यो रचल्यो आनी त्यो करून जाता ताणें तांकां तांचो जागो दिलो. पळया, हो संवसार कितलो अपुर्बाय. हर एक वस्तूक तासो तसो जागो ताणें दिला आनी तांचो कार्यक्षेत्र सर्व संतती पर्यंत निर्धार केला. पळया, संतती गेल्यो जाल्यार हर एक वस्तूची ताजी कार्यक्षेत्रांत तिंच जावन आसा. एक माणूस अजुनी ताच्याच जाग्यार ताच्याच रितीन तो ताजें काम करना आसा. मनीस तसोच मनीस आज हर एक लागीं देव ताजें कार्यक्षेत्र दिता. आनी एक घडी भर आमी वयर पळयता, मळबाक आमकां थोडी नखेत्रां दिसतात, चंद्र दिसता. आमी पळयता देवाचें उतर सांगता, एक आनी एकाच्या वाटेक केदींच आड येना आनी ताच्या उतरा विरोधी केदींच वचना. पळया कितली अपुर्बाय. आमी मनीस जाल्यार बूध आशिल्ले, जाणवाय आशिल्ले, शिकाप आशिल्ले, समजणी आसले, आमी एकामेका झगडता, लढाई करता, एकामेका आडपाय दिता, आडवेता. पूण एक इतलीं ग्रहां, इतलें अरस, एक आडवता गे, एक आनी एकाक आडवेता गे. देवाचें उतर सांगता, खंयचीच एक एकामेका विरोध, देवाच्या उतरा विरोध वचना. सर्वेस्परान पृथ्वीचेर दिश्ट गेली, आपल्या वस्तूंनी ती उत्तम वस्तूंनी ती भरली. ताचे वयलो बाग जिंचाच्या प्राण्यांनी भरलो आनी तिचे भितर ते वेतले. पूण अकरेक देवाचें उतर सांगता, सर्वेस्परान मनशाक मातये असो रचलो आनी परतून ताका मातयेक वचोंक लायता. पळय, ह्या संवसारांत देवान मातयेचो मनशाक रचलो आनी मातयेक वचोंक ताका फावो केलें. आनी ताणें इतलेच दीस, इतलोच वेळ मनशाक दिलो. पृथ्वी वयल्या सगळ्या वस्तूंचेर ताका अधिकार दिलो. आपणाचे आसतले सत्य सकत ताणें दिली आनी आपल्याच सारक्या रुपाची ताणें तांकां केली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. बाबा भयणीनो, देवाचें विचित्र हें आमी समजचें मनशान. आमी मनीस आमचे विशयान चिंता, आमचे विशयान चिंतूंक कितें आसा. देवान तुका केला बाबा भयणी, देवान तुका सक्कट रस्त्याच्या उस्त्या रितीन रचला, देवान तुका समजुणी दिल्या, देवान तुका बुदवंतकाय दिल्या, सक्कट रचना वरवीं उस्तो जावन तुका रचला. हाचे वरतें कितें जाय? देव मनशा विशयान बरें चिंताय. हें पुरो आमकां आमच्या भावार्थाक. आनी कितें जाय? कित्याक तुवें भियेजे? कित्याक तुवें निराश जायजे? कित्याक टेन्शन करीजे? जिवीत भावा भयणीनो, वारें वादळां येवनूच आसतात. वाऱ्या वादळां बिन जिवीत ना, कश्टां बिन जिवीत ना, सलवणे बिन जिवीत ना. हें सामान्य.
पूण हर एकान ती देवा विशयान मनीस चिंता म्हणलें सत. आनी हें आमकां देवाचें उतर आज सांगता. ते देखून आज नव्या वर्साक येताना आमी नव्या वर्सा पांय दवरतना आमी उडास दवरया. देव मुखल्या वर्सांत म्हजे विशयांत येवजन घालता, येवजन घाला येदोळूस म्हणटा देवाचें उतर. येदोळूस घाला. 2021 न्ही 2022 आनी मुखले हर एक देवाच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत उडास दवर. तुवें कंत करनी कांय करचें बरें ना, टेन्शन घेवन कांय करचें बरें ना. एकच तुवें करूंक जाय आसलें बाबा भयणी, मुखल्या वर्सा पांय दवरतना तुवें देवाची मांडावळ तुज्या जिवितांत कितें समजून काण गे आनी तुजें जिविताचें मेळ तूं मुखार दवर. देवाची मांडावळ तुजे खातीर समजून काण गे आनी मुखल्या जिविताक तूं मेट मुखार दवर. हेंच देवाचें उतर आज आमकां सांगता. देखून आमी मनशांनी आमी कोणेच आमचे विशयांत कांय चिंतूंक ना. कित्याक बाबा भयणीनो आमी कांयच न्हय. आमी मनीस किरकोळ. सिराकाच्या ग्रंथ असो बरयणार अध्याय 17 आमकां सांगता, 18 सांगता 8वें किर्तन. मनीस म्हळ्यार कितें? तो कसल्या उपकारा पडटा. ताका कितें बरें आनी वायट 100 वर्सां जियेत जाल्यार तो ओडुसो. ससना कडेन थोड्या वर्सांचे तुलन केल्या ती दर्यांतल्या उदकाच्या नेका तेव्या बरी. दर्यांतलो उदका तें आत्तां ना तो. आनी एका रेव्याच्या खणा बरी. देखूनच देव मनशां ससणिकाय दाखयता आनी तांचेर काकळचेचो शिवर घालता. तांचो अंत कितलो दळ दिरो म्हूण तो पळयता आनी ह्या पासून तांकां चड आनी चड बक्षिता. भाव भयणी कितल्या अपुरबाचीं उतरां. एका दर्याच्या उदकाच्या थेंब्या बरी आमची जिणी. आमी समजून काण घेवचे आमी कांयच न्हय. पूण देव मनशा ते काकूळतो दाखयता. देव मनशा ते ससणिकाय दाखयता. देव मनशा ते मोग दाखयता. आनी कितें जाय भाव भयणीनो हेंच मतीन दवरया. देवाचें उतर आज आमचे संग आमकां बळ दिता, धैर्य दिता. देव आमकां राखता. आमी कोण्णें टेन्शन करचें नाका. मुखल्या वर्सांत कोवीड आनी सर जाता गई आनी अशें जाता गई. मुखलें बॅड इयर गी, बॅड लक गी. बाबा भयणीनो बॅड लक गी, गुड लक गी चिंते नाका. तूं देवाच्या हातांत आसा इतलेंच चिंत. म्हज्या मुखल्या वर्सांत कितें जाता, म्हजें मुखलें भविश्य कितें जाता, हांव चलवतांगी गेल वता गी चिंते नाका. देवाचेर माग दपत्ती आनी मुखार वच. तुजें मुखलें जिवीत देवाच्या हातांत आसा. तुका केदाळा काम मेळ्ळें जे, तुका केदाळा तुजे जिवितांत भलायकी मेळ्ळें जे, तुका केदाळा बरें जाय जे, तुका केदाळा घर जाय जे, तुका केदाळा तुजेंच म्हणलें वाड जाय जे, सकड त्या देवान तुका निर्मिला उडास दवर. तें वेळ येताना तोच करता. ह्याच बोगणांनी आमी भाव भयणीनो सोम्या मुखार ह्या उंड्या रोपाराच्या जेजू कडेन आमची जिणी भेटोवया. हे घडीभर आमी सकड सोम्या मुखार आमी मागया. हे घडीभर आमी प्रत्येक रितीन आमची जिणी सोम्या मुखार हाडया. थोड्या गरजां खातीर आमी मागया. नव्या वर्सांत सोम्याची काकूळ मागया. पयल्या सुवातेर बाबा भयणीनो कोवीड पिडेतावन रक्षण आनी सुटका मेळच्या खातीर मागया. नव्या रुपाचें कोरोना आयलां आनी आमच्या गांवां कितें आयलां. कालच्या एका वर्देंत हांवें वाचलें इंग्लंडांत ICU फूल जाल्यात परत्यान. आदले फावटी जाल्लें जायते जण मरण पावले. ह्या फावटी परत थंयसर जागो ना. कठीण परिस्थिती उपजाल्या आनी आमच्या भारताक हेंच कोरोना, नव्या रुपाचें कोरोना ब्रिटनांतल्यान आयलां. आमच्या गांवांत विस्तरणाचे सोमी राखून दी. आमच्या रेखलेच्या कुटुंबांक तो राखून दी. परगांवांतल्या आमच्या मनशांक तो राखून दी. ह्या पिडेंत जावन आमकां एकलें संरक्षण दिवन दी. ह्या पिडेंत जावन आमच्या भुरग्यांचें भविश्य पाडदयन जावं दी. आमची कुटुंबां कश्टाक वळख जायना जावं दी. सोम्याची काकूळ मागया. आमच्या देशा खातीर, सगळ्या संवसारा खातीर मागया. लाखांनी लाखांनी लोक मरता. कितलो लोक येदोळूस मरण पावलो. आनी करोडांनी लोक आनी ह्या पिडेंत वळवळोन आसा. ह्या पिडेक अंत ना अशें दिसता. एका कुशीन अंत जातना आनी एका कुशीन ती चड जावन येता. नवें नवें रूप ती घेता. केदें व्हडलें अनवार येयलां मनशा कुळाचेर. बाबा भयणी
मनशाचो गर्व आनी अहंकार सगळो धरणी तांकला देवा मुखार मनीस विणगो जाला असायक जाला ताचे वरी कितेंच करूंक जायना देवाची काकूट मात मनशा बचाव करची तितून पावला कसली लसिके आनी कितें मनशां सोदून काडल्यार ह्या पिडेक नियंत्रण करूंक मनीस वत धाडटा देवाची काकुळट आमी मागया सोमिया जेजू सगळो संवसार कोवीड पिडेन कश्टाचो संवसार तुका आमी भेटोवन दिता जेजू तुका मात्र हें साध्य पिडा गुण केल्लो वयस तूं वारें वादळान तण केल्लो सोमीन तूं रस्त्याचेर अधिकार आसलो देव तूं ह्या संवसारान सगळ्या मनशाचे जिवीत सोलोन असो सोम्या बळवं तो देव तूं तुका मात्र हें साध्य आसा सगळो संवसार तुका भेटयता सोम्या तुजी काकुळट आमी मागता दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याचे मागणे मागया बाबा भयणीनो ह्या नव्या वर्सांत आमच्या कुटुंबा खातीर मागया आमचे कुटुंब समर्प्या सोम्या देवान आमकां हें कुटुंब दिलां आमी कुटुंबांतली एकामेका खातीर मागया आमचे कुटुंब मोगान चलोचें आमच्या कुटुंबांत समस्या सोंपरो आमी कुटुंबांतली प्रत्येक तरान पती पत्नी आमी आमचे भितर मस्त समस्या सोंपरो आमकां एडजस्ट करून वचोंक जायना ल्हान ल्हान संगती आमी झगडटा आमचे मदें मस्त रितीचे भिन्न अभिप्राय आसात आमी एकामेका तकली बागावंक नाका उडास करया सोम्याक आमी समर्प्या आमी एकामेका खातीर आसा सोम्यान कोर्साच्या मरणा पर्यंत कालतो जावचो मोग दाखयलो आनी तसलो मोग एका पती पत्नीन दाखयचे म्हण सोमी आशेता सोम्या परी समर्पण दिवचें तसलो एकामेका खातीर जीव दिवचो तसलो असलो मोग आमच्या पती पत्नी ती उपसों दी आमच्या घरांतली आवय बापाय आसा दर एका आवय बापायक समर्प्या प्रायवंतांक विशेष रितीन तांकां मोग जाय ह्या उतर प्रायाचेर थोडी बडी ती कितें करता तांकां समजना प्रायक पावले तांकां आपणाक स्थितीत दिवंक जायना आमी तरणाट्यांनी समजून घेवचें ती तुमची प्राय न्हय ती थोडी बडी जाण आसून ती करिनात प्रायेच्या त्या हंतार ती आपणाक नियंत्रण करूं शकनात समजून घेवची भुरगीं जावंक आमी देवाची कृपा मागया तांकां कश्ट दिनाशे ह्या कश्ट मेळनाशे एक प्रायवंत ज्यांची जिवीत बोर कश्ट विकून ते वावट काडून वाडले तांकां एक उतर प्राय एक समाधानाचे संतोशाचें जिवीत फावो कर म्हण आमी सोम्या कडेन मागया आमच्या भुरग्यांक भेटोवन दिवया घरांतलीं भुरगीं युवा जाणां आसात भविश्य आमच्या कुटुंबाचें थोडे फाटी कन्न जाता थोडे फाटी टेन्शन जाता आमचे तरणाट्यान आमची भुरगीं थोडे फाटी वाट चुकतना जबाबदारी तांकां कांय कळना थोडे फावटी जिवीक मुकले जिवीत सांबाळटीत की आमचे कुटुंब उरत गी अशें जाल्यार आमकां कन्न जाता आवय बापायांक सोम्यांचे आमचे सगळे कुटुंबां तुका भेटोवन दिता आमच्या कुटुंबांत समस्या तुका भेटोवन दिता आमच्या कुटुंबांत दूख तुका समर्पण दिता समस्या तुका समर्पण दिता हर एक ल्हान जेजू आज तांणी तांचे समस्या समजून जेजू ल्हान जावन कालते जावन एकामेका खातीर मोगान जियोंक जेजू तुजी कृपा आनी सकत दी जेजू तुजी कृपा आनी मोग वाळोवन दी आमच्या कुटुंबाचेर मागता जेजू सर्व संगीता सर्व संगीता सर्व संगीता सगळंच म्हाका सोडवंदार हांव समर्पिता पवित्र सभे पासत मागया बाबा भयणीनो आज ह्या संवसारांत सोम्याचें हाजेरपण पवित्र सभे मारेपात आमचो पाप सेब जेजू क्रिस्तच्या जाग्यार वचून आमकां सांबाळटा आमचे खातीर निरंतर मागता देव ताका बळ भलायकी दिवं दी सगळे पवित्र सभा सोलून व्हरची दैवीक सकत ताका दिवं दी म्हण मागया आमच्या सर बिस्पां खातीर मागया आख्या संवसारार आपोस्तलांचे प्रतिनिधी जावन सोम्याचे शिश्य जावन बाबार्थ विस्तारचें काम ताका दिलां सोम्या सगळ्या जबाबदारी आपल्या शिड्यांची ताका दिल्या हर एका बिसायबान तांची जबाबदारी समजून प्रत्येक तरान आयच्या
या आधुनिक संसारांत बाबार्थ उणो जावन येताना बाबार्थ दंडळून येत असताना समस्ये चोडून येताना हर एकल्या बिस्वांक पवित्र कर तांचे जीवन सोम्या तुझे जिवितांत तुझे दैवी ध्यानाने तांकां बरें गवळी जायशें कर सोम्या आमचे याजक आनी धार्मिकांक जेजू आशिर्वाद दी ही पवित्र सभा सोलोन उरोंक तांची गरज आसा सोम्या भाग्यवंत आनी पवित्र याजक आमकां जाय सोम्या संवसाराच्या आशेंतल्यान तांकां सुटका दी संवसाराच्या आशेक वळख जायनाचे तांकां राग देख दिवचे याजक भाग्यवंतपणाचे याजक आमकां जाय सोम्या सोम्या तुजें रूप जावनाचे याजक जाय आयच्या संवसारांत ह्या बावर्तान मुनी दंडळटना संवसारी वारें वादळ जोर जाता आसतना सोम्या ती भाग्यवंतपणाची वाड दाखोवन जेतर ते भाग्यवंत याजक आनी धार्मीक आमकां लाभय सोम्या आमच्या जिवितांत सोम्या जेजो पवित्र सभेंत जायतीं लायक संघटना आसात दैत्य लायक व्यक्ती आमचे फिरगत गवळीक परिशद्यो सोम्या तुवें दिलाय ही पवित्र सभा सांबाळून व्हरचे खातीर हर एका लायक मुखेल्या बळान तूं बरें ही पवित्र सभा सांबाळूंक तांच्या वावुंटीमध्ये कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्यामध्ये सोम्या तांकां तुज्या कोरप्याचें बळ दी म्हूण तुजे लागीं मागता आयक मुझे मागणे सौम्या देवा उदार काळी सोदी म्हाका भारत देशापासून मागया बाबा भयणीनो आमचो देश आज एका रितीची खंत आमकां दसता आमच्या भारत राष्ट्रांत एकवट उणो जावन येता कोमवाद आनी मत धर्मांध सोडून येता एका वाटेन आनी एका वाटेन बेव जाता मनशा स्वतंत्र उणें जावन आयलां आज धर्मामध्ये लढाई झगडी भासामध्ये लढाई झगडी वर्गामध्ये लढाई झगडी आमच्या भारत देशाक आकांत उपजयतात आनी एका वाटेन आज आमची आडंत भारत भ्रश्टाचारांनी हर एका रितीन सोडवण्याचे ते वायट खोटेपण आमकां आकांताक लोडटा मुखार आमचे देश खंय पावत गे म्हळ्यार बे आमकां दोसता आमचे रयत ह्या युवांत एक म्हयनो उतरलो आनी की थंयसर ते आपल्या हक्कां खातीर झुजोन आसा तांचो ताळो आयकतलो सरकार एका रितीन तांकां आयकना म्हळ्यार बेजार येता आसात सोम्या तुका भेटोवन दिता हांव आमच्या सरकाराक प्रजे खातीर वावरूंक लोकां खातीर वावरूंक काळीज दी आमकां काळीज असो सरकार दी सोम्या लोकांचे कश्ट समजोवचो लोकांक मोगान चलोवन व्हरचो लोकांक एकवटांचो सरकार आमकां दी निरभरत्या रितीन खंयच्याच रितीन थरभेद करिनासतना आडत ते चलोवन व्हरतले सरकारी अधिकारी आमकां दी सोम्या बरे राजकीय मुखेली आमकां तूं दी हर एका राजकीय पार्टीन स्वार्थ सोडून आपल्या देशा खातीर लोकां खातीर वावरूचें बरें मन आनी सकत तांकां दी सोम्या आमच्या देशाचेर तुजो आशिर्वाद घाल दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याचे मागणे आय सर्व कश्ट तेल्या खातीर मागया पिडेस्तां जायतीं जाणां पिडेस्तां आसात पेरगजन पवित्र सभेन अक्रिस्तांव जशें अक्रिस्तांव तांचे खातीर मागया तांचे कश्ट वळवळे सोसूंक सोमी तांकां बळ दिवन दी पिडा सोंसचें सुलाभ न्ही मस्त कश्ट सोसूंक जायना जेजो तांकां राख ह्या पिडेस्तांक बरी भलायकी तांकां तूं दी सबार पिडेस्तान तुवें गूण केल्लें सोम्या ही तांची पिडा गूण कर तांकां आपड जेसू सबार जाणां रीण आसल्ले आसात रिणाचो बरो माथ्यार आसून कश्ट जाता सोम्या काम नासतना आसल्ले आसात काम नासतना मुखार कितें हातांत पयशे नात कितें करचें भविश्य काळोखांत आसा घरांत आर्थीक संकश्ट टेन्शन भुरग्यांचे देणे ना जायत्या काजारी जोड्यांक जायचे धरिल्लें काम मुखार वचना कितलेशा घरांनी समाधान ना सोम्या असल्या कश्टांनी आमी जियेता आमी तुका समर्पिता सोम्या
हांगासर आदारांतली आराधनांत भाग घेवची रिकले आमचे कश्ट तुका भेटून दिता हांव जेजू. ह्या कश्टान जेजू आमकां तूं राख. ह्या वेळार जेजू आमी थोडी इराद्यानी तेच आमचे लागीं मागोवंक आयली तुका भेटून दिता हांव. अरे एक ह्या पिरगेजेन दोनी आराधाम सोलोवन जायतीं जाण आमच्या मागण्याक राखून आसता सोम्या तांच्या इराद्यां खातीर. कुंदापुरतावन वयलेट म्हणली एक भयण आपल्या मतीन समाधान मेळोवंक मागता. मुंबयतावन एक भयण भुरग्याचे देणे लाभोवंक आनी कादर जिवितान समाधान मेळोवंक मागता. घरांत समाधानाचें वातावरण ती मागता. जिविता म्हणली एक भयण किडनींत फातर वचून जायते कश्ट जाता पिडा गुण जावचे खातीर मागता. मुंबयतान रोशनाचे कामाचे मस्त समस्या येतात एक बरें काम मेळोवंक मागता. शोभा म्हणली भयण कुंदापूर ते घराचें काम परूस आराम केला ते पंथाक पावंक मागता. मुंबयतान एक भयण श्री आपल्या पतीन कादर जिवितान परिवर्तन जावं पाटी येवंक मागता. एक भयण तिच्या दुयेक बऱ्या तरेन शिकोवंक जावचे खातीर मागता. बंदेलतावन एक भाव ताका दुबाय पाटी वचूंक पुरो लेटर मेळोवंक मागता. आनी एक भयण बंदेलतावन गॅस्ट्रीक बेडयतावन गुण जावंक मागता. ब्रह्मार्थान एक आनी गोंयांतावन दोगी भयणी आपल्या पुतांच्या परिवर्तना खातीर मागतात. शिरसीतावन एक भयण आपल्या मेडिकल रिपोर्ट बऱ्या तरेन येवंक मागता. दुबय एक भाव बरें काम मेळोवंक मागता. दैत्य कश्ट ताच्या कामान ताका आसात. सोम्या ह्यो गरजो तुजे मुखार दवरता हांव. ह्या सांगातास एका भयणीन आपणा पायदू गुणजा मागलो उपकार मेळ्ळो ते अर्गां दिता. एका भावान पार्टनरशीप प्रॉब्लेम परिहार जावंक मागले आनी तो समस्या परिहार जालो अर्गां दिता. एका भावान पंचायत चुनावान जीक मेळच्या खातीर मागोवंक सांगले आनी तो हाय डिफरन्स हाय मार्जिनांत तो विन जाला अर्गां दिता. दोगां भुरगीं इन्क्युबेटरांत आसलीं परूस बाळकांच्या बेस्ता आवयच्या हातान ती मेळ्ळीं अर्गां दितात. ह्या सर सोम्या उपकारा मातसो अर्गां दिता आसतना जेजू आमची मागणी तुका समर्पित हांव. सक्कड आमी भाव भयणीनो जेजूक आमचे मागणें समर्पिया. ताची सकत आनी आदार आमी मागया. सोमी आमचे सांगाता आसा काळजांतावन मागा ह्या घडये दोळे तांपोवन मागा. तुमच्या काळजांत तुमच्याच उतरांनी जेजू कडेन सांगा तुमचे समजते. तुमचे कुटाम जेजू मुखार दवरा. कित्या खातीर भाव भयणीनो जेजू तुमचे खातीर आयलो म्हजे खातीर आयलो सगळ्यां खातीर आयलो ह्या संवसारांत. मनशां खातीर आयिल्लो आमचे कश्ट परिहार करूंक आयिल्लो. आमकां आमचे गाय गुण करूंक आयिल्लो. आमची पिडा गुण करूंक आयिल्लो. आमचे समस्या परिहार दिवंक आयिल्लो. काळोखांतल्यान वाड दिवंक आयिल्लो. बॉक्सांनी दिवंक आयिल्लो. संवसार तो सांबाळूंक राखून व्हरूंक आयिल्लो. ह्या खातीर जेजू आयलो ह्या संवसारांत. त्या सोम्यान आमकां आपडलें तर कितेंय साध्य बाबा भयणीनो मागे आमी सोम्या आमकां आपड. सोम्या तुजे सगत आमचेर देवून दी. आपड जेजू आपड जेजू आपड जेजू आमकां कश्टांतले तुज्या कृपेन आमकां आपड. हर एक कुटाम आपड. जेजू हर एका भाव भयणीक आपड. हर एका पिरेस्तांक आपड जेजू. तुजेर आमी पातयेता. तुजेर विश्वास दवरला जेजू. वो अर्गां दिता जेजू. वर्साके जावन येतना तुजेर विश्वास दवरून मागता. मुखलें वर्स तूं तुज्या हातांत आसा सोम्या. तूंच आमचो सोमी. वाऱ्या वादळांत तडकिल्लीं तुवें अजापां केल्लीं सोम्या तुज्या मुखार खंयचेच वायट व्यक्ती जावं शकना. हर एका समस्या परिहार दिवची सकत आनी पावल तुजे ते येता सोम्या. तुजे ते आयले पडून निराशेन फाटीं वचूना. I believe you. Jesus, I believe you, Lord. I believe you strongly that you will heal me. I believe you that you will solve my problems. I believe that you will help me in my life. I believe that you will do this favor for me. I believe you. I trust you, Jesus. I love you. I love you, Jesus. I trust you that you are in my life. तुझ्या जीवितांत आताय जेजू हांव तुजेर विश्वास दवरता जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. उबे रावया सक्कड आमी उबे रावया कडेन. सोम्या गुबार आमी तुजे सगत मागया.
हालेलुया 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 जेजू आमका आपण जेजू या घडी आशीर्वाद दी जेजू तुझा पवित्र आशीर्वाद वाढून दे जेजू हर एकले जर वाढून दे जेजू आमचे हात उदारे कर मागता हूं जेजू आज हर एकले तुझे या फिरकतेच्या हर एकला चर या मागण्यात आराधन पाकेतल हर एक तर संसाराच्या कोणच्या तुझी सगत वाढून दे जेजू आज तुझे हात उभार जेजू या पवित्र साक्रमेंटच्या आराधनाद्वारे जेजू आज या वर्षाच्या 11 दिवसात मी विनंती सम्या तुझी सगत वाढवून दे आमच्या कुटुंबाने आमच्या रेखल्याच्या कालजांची जीवित सम्या तुझ्या सत्तेवर सर सम्या परत जाऊन दे तुझ्या सम्या आशीर्वाद सम्या हर एक आमचे चिन्ह आशीर्वाद आम बोरा दे सम्या आम्ही तुझ्या पाठी जाऊन जेजू हालेलुया 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 सकडा मी आता सम्याचा आशीर्वाद माग्या प्रार्थया ये देवा विचे सक्रमेंट काल तुझ्या कष्टांचा उडास तू आमका सोडलाय तुझ्या कष्टांचा उडास करून आज आमचे शहरी राहते तुका भेटून दे तुझ्या आशीर्वाद मागताना आम्ही तुका आमचे कुटुंब आमचे फिरगत आमचे देश उद्देशाने सगळं संसार तुका समर्पित आहो आमचे आशीर्वाद घालूच्या दैविक शक्तीन आमका आपड आणि याद्वारे सर आमका सुटका वर्सांत आम्ही पाय दवरताना तुझे दैविक कृपेचे बळ आमका दे क्रिस्त आमच्या सम्या उर्वे ಬಳ್ಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ಬಳಿ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವೆ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುತ್ತ ಬರುವೆ ನಿನ್ನ ಆಶ್ರಯ